आणि हे प्रॉब्लेम कितें जाता, द गव्हर्मेंट ऑफ द डे इज अनेबल टू अंडरस्टँड दीस ऑर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टँडींग दीस. ताका लागून हो प्रॉब्लेम जाला. इट्स बेसिकली अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनिमल आणि मॅन. दो आय वूड नॉट कॉल इट अ कॉन्फ्लिक्ट, बट इट हॅज टू बी अंडरस्टूड इन दॅट सेन्स. आणि एक एक फॅक्ट फायंडींग म्हळ्यार सोशल सायंटिस्ट बी हांगा धाडून एक्झॅक्टली वो स्टडी करपाक जाय पॅटर्न ऑफ देअर एक्झिस्टन्स अँड हाव दे कॅन देअर इंट्रस्ट कॅन बी सेफगार्डेड, देअर लायफ कॅन बी सेफगार्डेड, देअर एनिमल्स कॅन बी सेफगार्डेड. आणि कितें तांकां पळय जाय ते कश्यो सवलती दिवपाच्यो. दे आर फेसींग ट्रेमेंडस डिफिकल्टीज हियर. दे आर फेसींग डिफिकल्टी इवन टू गीव द प्रोड्यूस. तांचे पळय दूद काडटा पळय ते दुधाचेर तेंचे जो धंदो आसा ते दिवपाक सुद्दां खंय तांकां 4 किलोमिटर चलचें पडटा. 4 किलोमिटर परतें येवचें पडटा. ती भुरगीं शिकता म्हणटा ते शिकूंकूय पावना बिकॉज देर एब्सोल्युटली नो ट्रान्सपोर्टेशन टू टेक देम टू द नियरस्ट स्कूल. दे हॅव टू डिपेंड ऑन देमसेल्स. सो इन दीस सिट्युएशन एक बरो रिस्पॉन्सीव जर गव्हर्मेंट आसत, दीस कॅन बी द सोल्युशन कॅन बी अरायव्ड एट आनी सगळें बरे भशेन जाग्यार घालूंक शकता. पण आमच्या दुर्दैवान हें सरकाराक पडोंक ना, कोणाकूच पडोंक ना. आनी तेंचे आतां हो इन्सिडंट जालो तो तेचे फाटल्यान आमी चड उलोवंक शकना बिकॉज इट इज सबज्युडिस मॅटर. लेट इट बी डिसायडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, बट इट कॉल्स फॉर अ ह्युमॅनिटेरियन अप्रोच. आणि इतल्यो कंप्लेनी दिवन जेन्ना कांयच सरकार करिना, प्रोटेक्शन जावं कितें तरी मेजर्स घेवंक जाय आसले ते पयलीं घेवंक जाय आसले ते घेना. कित्याक हे फक्त खंयच्या पक्षाचो आमदार खंय फोडून हाडपाचे हेतूनच गुंग आसात आनी त्या खातीर सगळें पाड पडलां गोंयचें.